नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आज राज्यसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणाचेर केलें उलोवप. विश्वासदर्शक थाराव पारीत जातकच अनिश्चित काळा खातीर राज्यसभा स्थगीत. उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस घडणुकेच्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करपा हेतान आदले निवृत्त न्यायाधीशाच्या फुडारपणा करतले समिती स्थापन. योगी आदित्यनाथ हांची म्हायती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची घेतली भेट. गोंय प्रदेश भाजपाच्या मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत नड्डा हांकां दिलें आमंत्रण. भाजपा युवा मोर्चा वतीन काँग्रेस भवनाचेर काल सांजवेळा मोर्चा काडीत कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी हांचो केलो निषेध आनी तांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे केले दहन. आनी विम्बल्डन टेनिस सर्तीत बायलांच्या खेळांत पोरू वर्साची विम्बल्डन जैतिवंत मार्केटा वांद्रसोवा ही पहिल्याच फेरयेन सर्तींतल्यान पडली भायर. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज राज्यसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणाचेर उलोवप केलें. हे वेळार मणिपुरांतल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्याचेर उजवाड घालतना केंद्र सरकार गंभीरपणान मणिपुरांतली परिस्थिती सामान्य करपाक वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. तशेंच विरोधी पक्षाचेर नेम साधतना जे कोण हिंसाचार खुबळायतात तांकां मणिपूर नाकारतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. मणिपुर छोटा सा राज्य है. 11,000 एफआईआर की गई है. 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए. मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है. इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है. मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं. केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. बायल उदरगतीचेर उलयतना देशांत फक्त बायलांची उदरगत न्हय जाल्यार बायलांच्या फुडारपणा खाला देशाची उदरगत करपाचें ध्येय सरकारान आंखलां आनी ताची यशस्वी रूपांतर आमकां दिसून येता अशी खोस तांणी उक्तायली. भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है. आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है. संवसारीक संकश्टांक लागून देशांत साऱ्याच्यो उणेव आसून लेगीत सरकारान शेतकारांक आदार दिवपा हेतान 12 लाख कोटी रुपयाचें अनुदान दिलें. देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे सरकारान अशी आर्थीक मजत शेतकारांक दिल्या हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ. हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है. और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया
सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। मजगतीं विरोधी पक्षान प्रधानमंत्र्यांच्या उलोवपाचो निषेध करून लेगीत संसदेत राष्ट्रपतीचें अभिभाशण संमत जालें आनी उपरांत राज्यसभेचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत जालें. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरसांत धार्मीक कार्यावळींत धांवपळ जावन आतां मेरेन 121 जाणांक मरण आयलां. हातूंत 108 बायलो आनी 7 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ही घडणूक हाथरस जिल्ल्यांतल्या रतिबापूर गांवांत घडल्या. ह्या गांवांत विश्व हरिभोले बाबांचो सत्संग आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळीक थळाव्या प्रशासनानूय मान्यताय दिल्ली. सत्संगाच्या वेळार चेंगराचेंगरी जाल्ल्यान 121 जाणांक मरण आयलें. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी चवकशेचे आदेश दिवन 24 वरां भितर आपल्याक अहवाल सादर करपाक फर्मायला. जखमी जाल्ल्यांक अलीगढ, हाथरस आनी एटाच्या इस्पितळांनी उपचारा खातीर दाखल केल्यात. बाबाचो सोद सध्या चालू आसा. हाथरसांत सत्संग कार्यावळींत जाल्ल्या घडणुके सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आज पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार सत्संग आयोजीत करप्यांनी सुरवेक प्रकरण डाबोवपाचो यत्न केलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच हो अपघात काय कोणे रचिल्लो कट हे विशीं सरकार घडणुकेचो मुळावेरेन सोद घेतले असो दावो तांणी केलो. ह्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चवकशी करपा हेतान आदले निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या फुडारपणा खाला समिती स्थापन करतले अशी माहिती लेगीत योगी आदित्यनाथ हांणी दिली. दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए. इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है. हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है. इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है. आसामांतल्या हुंवाराची परिस्थिती भिरांकूळ जाल्या. 28 जिल्ल्यांतल्या 11 लाखां परस चड लोकांक हुंवाराचो फटको बसला. ह्या हुंवाराक लागून 38 लोकांक मरण आयलां. राज्यांतल्या 2208 गांवांचें हुंवाराक लागून लुकसाण जालां. खेरीज 42,000 हेक्टर वाठारांतल्या पिकांचें लुकसाण जालां. ब्रह्मपुत्र, बराक आनी तांच्या सगळ्या उपन्हयांनी धोक्याची पातळी गाठल्या. हुंवाराक लागून 74 रस्ते, 14 बंदारे आनी पुलांचें लुकसाण जालां. राज्य सरकारान 140 मजत शिबिरां आनी 349 पुनर्वसन केंद्रां उगडल्यांत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या भेटेन गोंय प्रदेश भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळींत नड्डा हांकां आमंत्रण दिलां अशें सुत्रांनी सांगलां. खेरीज गोंयच्या उदरगती संबंदान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी JP नड्डा कडेन भासाभास केली. गोंय पुलिसांनी एका आंतरराष्ट्रीय नोकरेच्या घोटाळ्याचो पर्दाफाश केलो आनी ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 आरोपींक अटक केल्या. हे आरोपींक गोंयच्या तरणाट्यांक थायलंड आनी कंबोडियांत नोकरेचे आमीश दाखोवन फटयताले. हे संबंदान पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगले की पुलिसांनी ह्या प्रकरणात गुंतिल्ल्या खुबशा आरोपी आड केसी दाखल केल्यात. एका प्रकरणात केपेच्या एका बायल मनशान 2 तरणाट्यांक थायलंडाक नोकरी दिता अशें आमीश दाखोवन म्हयन्याक 60,000 रुपया पगार मेळटलो अशें सांगिल्लें. पूण कंबोडियांत पावतकच ह्या तरणाट्यांक एक कॉल सेंटरान नोकरी दिवन तांची फटवणूक केल्ली. हे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. A very major case that we have solved, and also it is an advisory to every Goa citizen and residents living here about pattern of cyber crime in India and how cyber criminals across the world are recruiting people from various countries and using them to commit cyber crime, cyber frauds from countries like Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam. So in a similar case in Goa,
So we got information that there are three persons who have come back from Cambodia and Vietnam. They went there on the pretext of a job. It was the handsome salary was promised to them, but when they reached there, they realized that it is some kind of fraud that they have become victim to. They were taken to some other job profile and they were made to do physically torturous tasks. भाजपा युवा मोर्चा वतीन काँग्रेस भवनाचेर काल सांजवेळा मोर्चा काडीत कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी हांचो निषेध केलो. त्याचबरोबर तांचे प्रतिकात्मक पुतळ्याचें दहन केलें. या आंदोलनात आमदार केदार नाईक, संकल्प आमोणकार, प्रेमेंद्र शेट, दाजी साळकार, उल्हास तुळेकार, रुडाल्फ फर्नांडीस हांचे सयत भाजपा युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार केदार नाईक हांणी सांगलें की गांधी घराण्यान सदांच हिंदूचो द्वेश केला, त्या खातीर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हांणी केल्ल्या वक्तव्याचो निषेध करचो. म्हाका दिसता जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो आनी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी सांगलेलें की ह्या फावटी कन्स्ट्रक्टीव गजाली पार्लमेंटान जावच्यो, देशाच्या हिताच्यो गजाली पार्लमेंटान जावच्यो. पूण म्हाका दिसता पयलेच दिसा ज्या तरेन लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो आमी राहुल गांधी म्हणटा तेज्या मनांतल्यो ज्यो गजाली आसा तो मनांतल्यो ज्यो गजाली भायर सरल्यो आनी मनांतल्यान सारके उतार तेजे येवपाक जाय ते आयल्या तोंडान. ताणें हिंदू हिंसक म्हटलें. म्हाका दिसता जे आमी हिंदुस्तानात जे आमी सगळे लोक रावतात, सगळे एकामेकांच्या रिलीजन जे आसा तेका रिस्पेक्ट करून आमी रावतात. आमी गोंयानूय तशेंच रावतात. पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता आयज राहुल गांधीन जो स्टेटमेंट केला आनी जी तेजे सगळे घराणे सदांच हिंदू बद्दल तांकां कितें तरी एक सदांच एगेन्स्ट आशिल्ले तो तेज्या मनांतल्यान भायर सरला तेजो आमी निशेध करता. आज जे काही ताणें काल पार्लमेंटात उलयलें आमी सदांच म्हणटा की पार्लमेंट हे सगळ्यांत आमचें पवित्र स्थान म्हणून. आनी काल ताणें हिंदू विरोधी जे कितें वक्तव्य केलां म्हणजे हिंदू लोक हे हिंसक म्हणून, हिंदू लोक हे फटींग म्हणून, हिंदू समाज हो फटींग समाज म्हणून. आनी हे सगळे हिंदू लोक जे आसा ते हिंसा फैलावपी समाज आसा अशें म्हणून ताणें काल वक्तव्य केलें. ताचे आमी निशेध करपा खातीर हांगा आयल्या. खरें म्हणजे ते सगळ्यांनी सांगलें. कोणें सांगलें राहुल गांधी हॉस्पिटलांत घालपाक जाय, कोणें सांगलें राहुल गांधी अजून मॅच्युअर जावं म्हणून. म्हाका दिसता काल जे राहुल गांधीन केलां ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन ज्या पोस्टाक एक गरिमा आसा, ज्या पोस्टाक एक डिग्निटी आसा, त्या पोस्टाचो तांणी अनादर करून म्हणजे असो हे वक्तव्य केलां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. एआयच्या क्षमतेचो वापर करून तंत्रगिन्यानाचो लाव सगळ्या मेरेन पावोवपाचो भारताचो दृष्टिकोन आसा अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांच्या हस्तुकी आज नवी दिल्लीत भारत संवसारीक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या परिशदेक सुरवात जाली त्या वेळार ते उलयताले. केंद्र सरकार बेगीनूच भारत एआय मोहीम सुरू करपाचे आसून त्या खातीर 10,000 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा अशें तांणी सांगलें.
खेरीज एक AI नवोन्मेष केंद्राची स्थापणूक करतले, जाका लागून उच्च दर्जाचो डेटा उपलब्ध जातलो आणि ताचो फायदो स्टार्टअप आणि संशोधकांक जातलो, अशी माहिती लेगीत ह्या वेळार तांणी दिली. And that threat gets multiplied manifold by the power of AI. And this is not something which only we are experiencing. The entire world has experienced the same, and globally every society, every government is feeling exactly the same threat from the emergence of new risks based on AI. And the societies are responding in very methodical, very thought through ways. As we look at the potential of AI, we also need to collectively figure out a way what limits we need to pose on the technology. केंद्रात सेगीत तिसरे फावट भाजपच्या फुडारपणाखाला स्थापीत जाल्ल्या सरकाराच्या पयल्या खासा संसदीय सत्राविशीं म्हायती दिवपा हेतान संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकार परिशद आपयल्ली. हे वेळार विरोधी पक्षान घातिल्ल्या बोवाळाचो संदर्भ घेवन उलयतना संसदेंत सगळ्यांक उलोवपाचो हक्क आसा, पूण प्रधानमंत्र्याच्या उलोवपांत परत परत हस्तक्षेप करप ही आमची परंपरा न्हय, अशें रिजिजू हांणी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री हो खंयच्याच पक्षाचो नसून देशाचो फुडारी आसता, अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बात रखने के लिए शुरू किया और उसी समय कांग्रेस और उनके कुछ साथियों ने जबरदस्त वहां हंगामा किया और पूरे प्रधानमंत्री जी का भाषण को व्यवधान किया, डिस्टर्ब किया. बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है. ये परंपरा रही है. बीच में अगर टोकना है या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में टोका टोकी जरूर होते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा 2 घंटे भाषण को आप हल्ला करके स्लोगन करके बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्यान काणकोणा फूड पार्क उबारपाचो प्रस्ताव सभापती रमेश तवळकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सादर केलो. श्रमधाम उपक्रमा सयत लोकोत्सवाचेर चर्चा करतना सभापती रमेश तवळकर हांणी लोकोत्सवाच्या उक्तावणाचें आमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी हांकां दिलें. सभापती रमेश तवळकर हांणी पत्रकार परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटेची म्हायती दिली. आणि बाकीची टीम आशिल्ली. टीम आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक मेळ्ळे आनी तातूंतलो जो पयलो जो विशय आशिल्लो तो श्रमधाम हो विशय आशिल्लो. एक सामाजीक तत्वाचेर, म्हणजे वॉलंटरी बेजाचेर लोकांक, गरिबांक आनी गरजवंतांक घर बांदून दिवपाचो कन्सेप्ट जो आमी काणकोण भागांतल्यान गोंयभर जो चालू केल्लो आसा तो आमी वेवस्थीत ब्रीफ करपाचो प्रयत्न पंतप्रधानान केलो. दुसरो विशय आसा न्ही की आदर्श युवक संघ जो आसा न्ही तो 95 सालांत सुरू जालो आनी त्या नंतर विशेष करून ट्रायबल जे विशय आसता त्या विशया संबंद गुजरातेर एज्युकेशना संदर्भात काम करत, सांस्कृतिक क्षेत्रांत काम करत आसतना की गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपी असो तरेचो लोकोत्सव कन्सेप्ट आसा तो आज राष्ट्रीय स्तराचेर पावत आसा. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशकांत आज वेव्हार सुरू जातकच जोरात उसळी घेवन 80,000चो पावंडो पार केलो. शेअर बाजाराची ही आता मेरेनची उच्चांकी पातळी आसा. सेन्सेक्स 572.32 अंकाच्या वाडी सयत 80,013 अंकाचेर उगडलो. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचो निफ्टी 167 अंकाच्या वाडी सयत 24,291.75 अंकाचेर उगडलो. आसगांवच्या आगरवाडेकर कुटुंबाचे घर बेकायदेशीरपणान मोडिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी समन्स जारी केल्ल्या पूजा शर्माक पणजे न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो, पूण आज ताचेर सुनावणी जावंक ना. फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या.
हे विशीं उलयतना पूजा शर्माचे आदवोगाद सुरेंद्र देसाय हांणी सांगलें की पूजा शर्माचेर केल्ले आरोप हे फटीचे आसात आनी तांचो ह्या प्रकरणात कांयच हात ना. Listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued. Sir, why matter is adjourned? You have sought adjournment. Because they filed a big reply now alleging against my client. So it will have to be demonstrated that she is innocent. Sir, what is your say regarding that allegations leveled against you? Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in. But she is owner of the land. Yes, owner. Possibly somebody had in between created a problem. He wanted to remove it. And I being the owner, I have paid 1 crore, some 14 or 60 lakh something. मिरामार राबितो करपी निष्ठा तिवारी हिणे पणजे पुलीस स्थानकाचेर कागाळ करून 1 जुलयाक दनपरां तांच्या घरांत मुखेल दाराचे कुलूप तोडून फ्लॅटात प्रवेश करून मनगटी घडयाळ, चांदीची कानातली, भांगराचे लॉकेट असो सावार वस्तू मेळोवन 75,000 मालवज फारायल्लो. पणजे पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून ह्या चोरयेचो सोद लावन 2 आरोप्यांक अटक केल्या अशी माहिती उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पैंजम पुलिस स्टेशन ने एक ज्वेलरी जो चोरी हुई थी उसका एक केस वर्कआउट किया था और उसके अंदर करीब 12 लाख की ज्वेलरी रिकवर की है. पैंजम पुलिस स्टेशन का जो फोकस है ऑन ये जो घर तोड़ के चोरी कर रहे हैं इस पे कॉन्टिन्यूस चल रहा है और इसके अंदर एक मेजर इनको सक्सेस मिला है. 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है. एक का नाम है मिस्टर अरमान, ये उम्र इनकी 33 साल है, रहने वाला ही इज़ फ्रॉम गोकुलपुरी दिल्ली. और दूसरा मिस्टर पवन 22 साल उम्र है, ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से हमें स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है. अरमान खान के ऊपर ऑलरेडी 10 मुकदमे हैं. इसमें ये केसेस मुंबई के हैं, बेंगलोर के हैं और दिल्ली के हैं. पवन है उसके ऊपर 2 रॉबरी के केसेस हैं, दोनों थाने के हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पोया मुखावेली खबरी. विम्बल्डन टेनिस सर्तींत बायलांच्या खेळांत पोरू वर्साची विम्बल्डन जैतिवंत मार्केटा वांद्रसोवा ही पयल्याच फेरयेन सर्तींतल्यान भायर पडली. विम्बल्डन सर्तीच्या इतिहासान 30 वर्सां आदी स्टेफी ग्राफ उपरांत पयलेच फावट अशे तरेन आदले वर्साची जैतिवंत पयल्याच फेरयेन भायर पडल्या.
तिका स्पेनाचे खेळगडी जेसिका बोजासमनरो हिणे 6-4, 6-2 अशा सेटांनी हारयले. मजगतीं दादल्यांच्या खेळांत रशियाचे आंद्रे रुप्लेव हांकां अर्जेंटिनाचे फ्रांसिस्को कामसेना हाणें 6-4, 5-7, 6-2 आनी 7-6 अशा सेटांनी हारयले. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या ती परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणाचेर केलें उलोवप. विश्वासदर्शक थाराव पारीत जातकच अनिश्चित काळा खातीर राज्यसभा स्थगीत. उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस घडणुकेच्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करपा हेतान आदले निवृत्त न्यायाधीशाच्या फुडारपणा खाला करतले समिती स्थापन. योगी आदित्यनाथ हांची म्हायती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची घेतली भेट. गोंय प्रदेश भाजपाच्या मुख्यालयाच्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत नड्डा हांकां दिलें आमंत्रण. भाजपा युवा मोर्चा वतीन काँग्रेस भवनाचेर काल सांजवेळा मोर्चा काडीत कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी हांचो केलो निशेध आनी तांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचें केलें दहन. आनी विम्बल्डन टेनिस सर्तींत बायलांच्या खेळांत पोरू वर्साची विम्बल्डन जैतिवंत मार्केटा वांद्रसोवा ही पयल्याच फेरयेंत सर्तींतल्यान पडली भायर. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.